सर्वप्रथम जावन वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याले अंतर्गत जावन आशिल्ले उडपा पेंटे आराध्य देव लक्ष्मीपती वेंकटरमणाले स्मरण करताची तशीच आमगे संस्थाना आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह तशीच आमगेले संस्थानाचे गुरुवर्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेल दिव्य चरणाक वंदन करून आजी दोन्ही उत्तर उलोवचेक तुमगेले एद्र आयला। हांव अजित पै उडुपी GSB सभा उडुपी मंडलेक हाजे संयोजक जावन आसा। तुमकां सगळ्यांकय गोत आशिल्ली तशीच नोव्हेंबर 4 तारखेक श्री संस्थान काशी मठाचे गुरुवर्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले दिग्विजय महोत्सव यात्रा अत्यंत विजृंभणेरी चलता आसा। त्या प्रयुक्त आमी तुमकां सगळ्यांकय गोत आशिल्ली मणकेची श्रीमद सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनस्थ जावन घेवन 75 वर्स परिपूर्ण जाता। तशीच आमगेल्या गुरुवर्यान मनान दवरलें तशीच 1 वर्स पर्यंत प्रति 1 म्हयन्यांत खंयचेय एक सामाजिक कार्यक्रम की कसलेपुणी आमी प्रति गांवांत करता म्हळ्यार तांगेले मना इच्छा आशिल्ले प्रकार ह्या वेळा ह्या दिग्विजय महोत्सवा वेळाक आमगेल्या बेंगळूरू मल्लेश्वरम श्री काशी मठाचे व्यवस्थापक समितीचे न्हय जाल्यार आमकां सांगिल्लें आशिल्ल्या समाजाक ह्यासले एक कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी भागी जावका म्हणून ते आमी मना घेवन हें एक अवकाश सगळे समाजाक मेळची जशी एक कांयपण एक कार्यक्रम घालून घेवेत म्हणून आमी समान मनस्क आमगेल्या मालगड्याल्या सकयल उलयतना असले कार्यक्रम आमी आयोजन करया म्हणून एक सहमत मेळ्ळें। तशीच 75 वर्साचे सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याल त्या पुण्यतिथी आराधना महोत्सव ताजे एक उडगासाक तशीच उडपा पेंटेचे बरेपणा कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले आमगेल्या वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले तांगेले एक अनुग्रह पावचे खातीर जावन घेवन आमी नोव्हेंबर 3 तारखेक विशेष यात्रा हे दिग्विजय महोत्सवा खातीर एक आयोजन केलेलें आसा। हांतू आतांची एक 3-4 दीस फुडेंचे आमी गूगल फॉर्म तशीच हाजे पोस्टर इत्यादी आमी सोशल मिडियान तांणी पुरा पावयलेलो आसा। हें कसं की एक GSB सभा म्हळ्यार एक संस्था मात्र न्ही हांतू हें एक आयोजन करचें आमगे संस्थानाक श्रद्धेरी आराधन कोरून येईल तसले मस्त हांतू आमगेले विंगड मंडळी तांणी आसच्या पुरो संघटन आसच्या पुरो सक्कड हांतू भागी जावन घेवन आसाची। उडपी जायत कुंदापूर जायत कोटेश्वर जायत हे कडेन कापू जायत कडपाडी जायत उद्यावर जायत तशी आमगेले कोडयाल जायत तशीच आमगे संस्थानाक संबंध पाविल्लेची विंगड संस्था श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान जायत तशीच आमगेल्या समाजाचे एक चांग एक माध्यम यूथ ऑफ GSB जायत हांनी सक्कड हाजी मागशी आसून घेवन विशेष सहकार करून घेवन एक आयोजन केलें तसली हें एक यात्रा आनी ह्या यात्रेंत कसनपुरा सकड हांतू आमी आयोजन केलां म्हळ्यार एक सना माहिती दिवची म्हण जाल्यार आमी नोव्हेंबर 3 तारखेक 3:50 मुर्डेश्वर स्पेशल एक ट्रेन आसा मुर्डेश्वर बेंगळूर ट्रेन त्या ट्रेना मुखांतर आमी 4 तारखे सकाळी मेजेस्टिका पावन थंय दोकून घेवन आमगेले मल्लेश्वरम काशी मठा लागीं आशिल्ले तसले एक कल्याण मंटपा पावन त्यांची कल्याण मंटपान तूं आमगेल्या व्यवस्थापक समिती दोकून घेवन खाण जेवणा सक्कड तांणी वेवस्था करून दवरलेलो आसा। तशी थंय सक्कड आमगेले खाण आनी पुराय सुद्दां दनपारा देवाल पुजेक संस्थाना पुजेक आमी येवन त्यांच दिवसाक संजवाडा दिग्विजयाक सक्कडांनी आमी भागी जावन दिग्विजय सक्कड मुगसून स्वाम्या लागीं आमी मंत्राक्षर सकड घेवन मुखारच्या दिवसाक 5 तारखेक आमगेले कोणाक आमगेले एक संस्थानाचे सेव करचे आसा की त्रिकाल पूज जायत पवमान जायत भिक्षा सेव जायत खंयची एक सेव करता जाल्यार आमी तांगे लागीं विंगड जाणां प्रत्येक तांगेले आमी लिस्ट घेवन स्वाम्याला विनंती करून घेवन 5 तारखेक आमी प्रत्येकाला एक सेव करचेर आसा। तशीच आमगेले एक विशेष भिक्षा सेव जावचे आसा आनी एक विशेष जावन कसन म्हण सांगल्यार आमगेले कसं की एक आमगेले पेंटे दोकून की आमगे समाजा दोकून की आमी मस्त चुकून पाविल्लो आसाची तशें जावन घेवन आमी संस्थानाक एक तप्पू काणिका ना जाल्यार एक मुष्टी काणीक आमी एक समर्पण करता म्हळ्यार एक चिंतन आमगेलें आसा। तशीच आनीक एक विशेष जावन घेवन कसन म्हण सांगल्यार आमगेल्या संस्थानांत स्वाम्यान कसं एक त्या दंड दोन घेवन मंत्राक्षर कसन त्या दिवचे आसल्यार तें दिग्विजय महोत्सव वेळार विशेष जावन घेवन आमकां मेळटा। तशी चडते जनांनी हे एक दिग्विजय महोत्सवांत भागी जावका तशीच स्वाम्यान ते दंड दोन घेवन आमकां ते एक आशिर्वाद समेत तांगेले एक फलमंत्राक्षर त्या वेळाक आमकां मेळची कसं आसल्यार ते मस्त परम पवित्र जावन आसा म्हण सांगचें हांव इच्छा पावता। तशीच 5 तारखेक आमगेले सकड सेव आनी पुरा जावन घेवन स्वाम्यांक आमी भेटून स्वाम्या लागीं फलमंत्राक्षर घेवन रात्री ट्रेना मुखांतर वापस आमगेल्या गांवांक आमी पावचे तसले एक विशेष कार्यक्रम
असले एक कार्यक्रमाचे चर्चे तुमकां कसले एक माहिती जावक जाल्यार आमी दिलें तसले हें एक मोबायल संख्या तुमकां दिसता त्या संख्येक तुम्ही संपर्क कोरका म्हूण सांगताची सक्कड आमगेल GSB समाज बांधव असले एक कार्यक्रमा मेळ घेवन संघटीत जावन असले एक धर्मकार्यारी आमी मेळ्ळे आमकां सोमेल एक अनुग्रह जाल्ले संस्थान अनुग्रह जाल्ले आमकां भर जाल्ले मेळल तसले कीर्ती वाडत तसले एक जावका म्हूण सांगून घेवन मागताची म्हगेले 2 उत्तर रबयता. नमस्कार.